एडॉप्ट ए हेरिटेज येवजणेक चर्चीनूच येवकार दिल्ल्यान स्किमी वेल्यान सोशल मीडिया कॅम्पेन चलोवपी एक्सपोज मुख्य सचिवान पुरातत्व खाते ASI टुरिझम अधिकारी आनी चर्चीच्या प्रतिनिधींक स्किमी विशीं खोलायेन म्हायती दिली। क्वॉलिटी टुरिझम हेरिटेज सुवाती सांबाळून दवरूंक ही येवजणेक चर्चीचो येवकार फक्त कितेंय करतना सुवातीची धनी म्हूण चर्चीची NOC घेवची म्हूण चर्चीन मागला। ओल्ड गोवाच्यो इतिहासीक दायजाच्यो वास्तू आनी चर्चीक एडॉप्ट हेरिटेज स्किमी खाला हाडपाक खासा जॉयंट मीटिंग जाली। मुख्य सचिवान गोंयचो पुरातत्व संचालक टुरिझम खाते ASI अधिकारी कॅथेड्रल चर्चीचो पॅरिश प्रिस्ट बॉम जिजस बेसिलिकाच्या रॅक्टराक बसकेक आपयल्ले। आर्चडायसा वतीन फादर वालेरियानो वाज, लॉयला परेरा आनी एंथनी फर्नांडीस आशिल्ले। बसकेत स्किमीचेर स्पश्टीकरण दिले। संवसारीक दर्जाच्यो पर्यटन सुविधा उब्यो करूंक एडॉप्ट हेरिटेज स्किमीत लायटिंग, CCTV, आधुनिक सोयी सुविधा, टुरिस्टांचे सुरक्षेची व्यवस्था, मॉन्युमेंट मित्रांची सेवा घेवप, राखण आनी जतनाय जातली ती ASI आनी पुरातत्व खात्याच्या मान्यतायेन वास्तूत कसलेच बदल करिनासतना। बसकेतच चर्चीन तांची बाजू मांडली। पोन्ने गोंयच्या क्रिश्चन धर्मीक सुवातींची मालकी चर्ची कडेन आशिल्ल्यान कसलोच निर्णय घेतना वा MOU करतना चर्चीक विश्वासात घेवची म्हूण आर्चडायसान मुद्दो घाला। हे अटीचेर एडॉप्ट हेरिटेज स्कीम न्हयकारची न्ही म्हूण चर्च तयार जाल्या। डायस स्मारकाचे धनी आर्चडायसाची केस टू केस NOC घेवपाचें थारला। ताका लागून डायोसेशन ऑथॉरिटींच्या मान्यताये शिवाय थंय मेतेर जावंक मेळचें ना। NOCंतल्यो अटी पाळटा काय ना तें पळोवंक मॉन्युमेंट कमिटी नेमपाचें आर्चडायसान थारायला। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार। गोंयकार अगेन्स्ट PDAचो 5 दिसाचो चेन हंगर स्ट्रायक पणजे आझाद मैदानार सुरू। मडगांवां लोहिया मैदानावेले सभेन दवरिल्ल्यो मागण्यो पुराय करच्यो म्हूण एक्टिव्हिस्टांचो 13 माय मेरेन हंगर स्ट्रायक चलतलो। सध्या एकल्याचो आळी पाळीन उपास, मागण्यो तडीक लागना जाल्यार खंय आमरण उपासाक बसतले। वो स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2 फॉलो जातलो। आमकां दिसता जाल्यार कोण कान हालयना जाल्यार आमी आतां मागीर हंगर स्ट्रायकाक बसतले। कित्याक आनी बेस्ट हंगर स्ट्रायक सारको इंटेन्स हंगर स्ट्रायक। आमी आमचे इतले 4 म्हयन्याचे हे फ्रस्ट्रेशन, 4 म्हयने जाले आमी रस्त्यार येता। 4 म्हयने जाले आमी एका TCP मिनिस्टराक मेमोरेंडम दिला, सगळे जाय पळय ते आमी ताका जाय पळय ते आमी तो सांगता ते भाशेन आमी दिला, आनी तरी आसतना तर आयकना जाल्यार हाका म्हणटा रियल पॉलिटिक्स TCP मिनिस्टराची। मतलब 5 दिसा खातीर तुमी हंगर स्ट्रायकार बोरला टील संडे। जस्ट बाय संडे इवनिंग तुमकां जर काय तुमचे डिमांड्स फुलफील जायना जाल्यार आमी इंटेन्स हंगर स्ट्रायकाक वयतले। हय फ्रॉम संडे ऑनवर्ड्स। TCP मंत्र्या मेरेन जाय ती योग्य मेसेज पावोवंक खंय हो हंगर स्ट्रायक। The reason for our fast is to tell Vijay Sardesai, being our Minister for Town and Country Planning, that we have considered our demand more than food, which is our basic need. And this is the reason we are all come here for that food also is not important today, but our demand is that important, and that's why we are all gathered here. So this is just a message. We are not asking you to come here. We know that on 16th you are having a TCP board meeting, which we respect. But only this is to show you that our demand is much more than basic food and things that we need for our daily living. That's all we would like to say. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।